आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. ताका महिमा, आर्गां, वंदन ताचो उपकार आठोवया. कित्याक काल ही दणवण आमची प्राचीत काळाची सुरू करूंक ताणें आमकां कृपा दिल्या. कृपेन बरोवन आमी सोंपेपणी ताचे सोबें मागण्यांतल्यान लागशिल्लो संबंद जोडून घेतलेलो आसा. हें देणें ताचें आनी तो आसा म्हणटच आमकां सगळी धादोसकाय मेळटा. आमकां जेवण पुरान नाका, हिंचीच वस्त नाका. सगळे वस्तूंक ज्यो देवान केल्ल्यो आसा आनी मनशान केल्ल्यो आसा तांकां आमच्यान पयस दवरूंक जाता. ताचे आमी गुलाम जायना. असलो उपवास मागणें कशें आमी अणभवलेलें आसा कालच्या दिसा. ते भायर आमी खूब दुसऱ्यांची आठवण केल्ली आसा. दुसऱ्यां पासत आमी वावुरले आसा. चड पयस वचपाची गरज ना. घरच्यां भितरूच जेन्ना हांवें म्हज्या वस्तुंकी जेजूक एकवटोन बरीं उतरां, बऱ्यो कोरण्यो तांकां उखलून दवरिल्लीं आसात, तांकां बरें म्हणलेलें आसा, तांकां आमी खोशयेन जेवण केल्लें आसा वो कसलो तरी वावर केल्लो आसा, हातूंत आमकां कितली धादोसकाय मेळिल्ली आसा. कित्याक हें सगळें जेजू सोबें, जेजू तुजे बरोबर आमी केल्लें आसा. आनी हाका लागून आमी तुका वजोण करता, तुजी किर्ती गायता, तुजी स्तुती गायता. आमी तुजी रचना, पूण तुवें आमकां एक व्हडलो भाग दिलाय तुज्या जिवितान. तुजे सारकेली आमकां केल्याय. तुवें आमकां पोत्तून तुजे सुरशीन ओडून घेतलेलें आसाय. आनी हाका लागून आमी तुका दिनवासता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका महिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन. उरपान कोता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचोर तुका भोजोण कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता.
प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चोंदरी मानी तारांचो मोह उजवाड फांकोन पोरकोण करतात तसो तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात भोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटात आमची काळजां, सासणांक गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. वय जेजू, आयच्या दिसा तुवें आमकां जागयलें. तुजे बरोबर लागशिल्ल्या संबंदान सकाळीं सकाळीं वेळ सारूंक आनी हे परी तुजो मोग आमच्या सांद्यांनी अदीक घट करूंक. आमची कूड, मन आनी आत्मो ही सगळीं आमी तुजेर थिरायता. आमची चिंतनां जीं उगवतात ती तुजे स्वाधीन करीत रावता. त्याच प्रमाणे आमची भावना. आनी अशें करता आसतना सगळें जें आमचे भितर चाली घडोवन हाडलेलें आसा तितलेय ते अणभव आमी तुका भेटयता. तातूंत तो तुजें बरोपण आसा जाल्यार तूं तें स्विकारून अदीक खोलायेन अदीक बरेपणांत आमकां पोत्तून दितलोय. आनी जें तुजें न्हय तें काडून आमकां नितळ निर्मळ करून तुजे वाटो तूं आमचें सगळें घडोवन हाडटलोय. तुजेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जेजू, आमी सगळीं जाणां जीं आतां ह्या बोजवणेंत तुका हाजीर आसा तितल्यांकूय तुवें कृपेन भरलें.
आमकां तुवें भागी केलें कित्याक तुवें वो वेळ आमकां दिवन तुजी सुरशी ओडून घेतलें. तुका एकवटली म्हणटोच भितरल्यान कितें चलता तें सगळें आमकां तूं दाखयताय. तुजे विरेत ही चिंतना भावना आमकां फुगार कोत्तात. पूण जेन्ना तुजे सोबें आमी जियेता, तुका एकवटान आमी रावता, तुका आमी आजीर जाता, तेन्ना हें सगळें भितरलें जिवीत तूं आमकां दाखयताय. तेन्ना आमकां तांचो परिणाम भितरल्यान जायना. पूण आमचो ताबो तांचेर आसता कित्याक तूं आमचें जिवीत चलयताय. जो मनीस नश्टांची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना, आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. वय जेजू, जेन्ना ही नश्टीं चिंतना, पातकी चिंतना, अधर्मी भावना आमचे भितर उपरासतात, ती आमकां गिरासिनात, पूण ती तुजे स्वाधीन करून तूं आमकां एक संतोश घडोवन हाडटाय. ताका लागून तूं आमकां भितरल्यान आजून अदीक कृपेन बोगताय. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर तांचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जेजू, दीस रात तुजेर आमचें ध्यान मन दवरूंक ही तुजीच कृपा, आनी आमी तुजे कडेन आतां ती मागता. भीक मागता तशे भाशेन तुजे कडेन खालतिकायेन जेजू आमकां तुका आजीर जावंक फाव कर म्हणून मागता. कित्याक जेन्ना आमी तुका आजीर जाता तेन्ना बाकीचें सगळें थाऱ्यार येता. व्हांवत्या वाळ्याचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा पोरमोणे जातात फळां, आनी कदींच बावन पडनात ताची पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कन्यो सुफळ. जेजू, कितलो संतोश जाता आमकां भोगता, कित्याक ही तुवें सुचयलेलीं स्तोत्रां आमच्या काळजांनी आतां कितलो धीर आनी आदार उत्पन्न कोत्ता. तुका एकवटून रावली म्हणटच आमी फुलता, आमी फळां बरीच जाता, आमच्यो सगळ्यो कन्यो सुफळ जातात, कुरपेन भरलेल्यो जातात. आनी अशेंच बाकीवन फ्रांसीस शेवेर सगळें घडलें. आनी ताचेच सगळें न्हय, जे कोण तुका खोलायेन आपल्या वस्तुंगी तुका कुरपेन बरोवन एक चिटकोन रावतात, तांकां तूं अदीक आनी अदीक आमचे पासून नमुने करून दवरताय. पूण आमी सगळीं जाणां त्याच पावंड्यार आसा, कित्याक तूं तर आमचें सगळें आसाय
जाल्यार प्रत्येक जाण आमी त्याच पद्दतीन दुसऱ्या सगळें आमचे भोंवतणी जियेतल्यांक आमी नमुने जावंक लागता. हें कर्तूब आमचें न्हय, हें तुजें देणें आमकां, आनी हाका लागून आमी खरींच भागी. पूण नॉश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. वय कसलीं तर चिंतनां आयलीं, त्या चिंतनांनी आमी पडोन तीं चिंतनां जाता जाल्यार आमी भितरल्यान आमचें जिवीत तुजेर थिरावंक ना. पूण जितलें आमचें जिवीत तुजेर आमी थिरायता तेन्ना बरे मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नॉश्ट्याची वाट निसणटणाक पावयता. आनी तूं मोगाचें जेजू आमकां सगळ्या जाणांक म्हणटाय, जिवीत बदलात. वय तुजे कृपेन बरोवन आमच्यान सगळें तुका सोंपोयलें म्हणटोच, ओपून दिलें म्हणटोच, भेटयलें म्हणटोच तूंच तें बदलताय आनी आमकां म्हणटाय सर्गीचें राज लागीं पावलां. हें जिवीत बदलूंक तुजेंच तें आमकां देणें. पूण भितरल्यान आमी नितळ निर्मळ जालीं म्हणटोच आमी तुजे भाशेन कोश्ट सोंसूंक तयार जावंक जाय. कित्याक जितलीं आमी तुका एकवटून जियेता तितलें तुजें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जावंक लागता. आनी जशे भाशेन तुका भायर आयलो, तुका जिवेशी मारूंक ते तयार जाले, तेच भाशेन आमकांय तोच भाग मेळटलो. आनी त्या वेळार आमी पार काडूंक फावना, धांवंक फावना, पूण तुका चिटकोन सगल्यांक आमी फुडो करूंक जाय. कसलेंय ओद्रूश आमचेर कोसळ्ळें तर आमी भियोंक फावना. वय सांतिनासान सांत फ्रांसीस शेवेराक सांत जावच्या आदीं ताका म्हणलेलें, आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच गोरटान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव तर आमकांय जेजू. दुसरें आनी संवसारांतलें आमकां कांय नाका. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. Filled with His great love, God
Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. Lord, you have given us another opportunity to be with you, to spend time in your presence. You have given us another day to spread your love, mercy, and compassion to those around us. Therefore, we ask you, Lord, just as always you are with us, to guide and protect us at every step of the way. Today, Lord, you teach us what it takes to be your follower. Previously, we have seen that to follow you means to keep the gospel values, to follow the gospel values. It means to live a life just as you lived, one on humility, meekness, compassion, love, and care. And to follow you, Lord, is not easy. There are challenges. But at the same time, you assure us of your protection. You are always there with us at every step of the way to guide and to protect us. And in this way, Lord, we place our full trust and confidence in you. We place and surrender all our thoughts, our desires, our worries, our anxieties. We place them at your feet, Lord. Similarly, we see in the first reading, Moses tells the people, if you obey the commandments and walk in the way of the Lord, then you will receive all the graces. But if we go astray, then we block ourselves from these graces. And as God says, I have set before you life and death. There are always choices in life. Ultimately, it is we who take the decision. And therefore, as we spend time, let us reflect on our lives. Let us ask the Lord to shine His light on areas that we need to grow. Sometimes we may not have made the right decision. Sometimes we may have been compelled to take a particular decision. We ourselves know the reasons for it. We place all this at the feet of the Lord. Because with God, everything is possible. With God, the cross, which was a symbol of shame, which was a kind of a punishment for the marginalized, for the criminals, with Jesus, this cross becomes a symbol of victory. The cross becomes a symbol of victory of good over evil and the defeat of the devil. And in a way we see Jesus is always concerned about those around him. Let us ask ourselves, do we express concern or do we show compassion and mercy to those whom we meet? Do I have
all that it takes to be a follower of Jesus? Or which are the areas that I need to grow on? And keeping all these thoughts in mind, let us place before the Lord all our prayers, all our petitions. Because the Lord knows everything. The Lord takes care of us. Lord, we ask you to bless the world, especially during these trying times of the pandemic. Different regions of the world have been affected in different ways. And Lord, we pray for all those who work in the hospitals, the doctors, medical staff. We pray for those administering the vaccines. We pray for the people who have been gripped with doubt and fear concerning the vaccines. We ask you, Lord, to bless them, protect them, and give them good health. Similarly, we pray for all those suffering from various other ailments. We especially pray for Francisco Pereira, Michael Fernandez, Anna Gonsalves. We ask you, Lord, to bless and protect them and to give them good health. Give them the strength they need in order to return to good health. We pray for all those who celebrate their birthdays today and for those who celebrate their wedding anniversaries. We also pray for those who are preparing for their exams. We pray for those who have been affected by the COVID-19 in various ways. Some may have been affected economically, medically, spiritually, psychologically, socially. And we see, Lord, that each and every one of us, we know how we have been affected. You know it. And so we ask you, Lord, to give us the grace so that we may be able to deal with this situation, to deal with this challenge. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace in the neighborhood, in our families, and most importantly, peace within ourselves. Lord, just as you were concerned about those around you, help us, Lord, to be concerned about those whom we encounter, those whom we meet on the street, those at our workplace, in our neighborhood. Guide and protect us, Lord, and be with us throughout this day. These are a few prayers, Lord, that we have expressed vocally. There are still a lot of prayers and petitions that we have that are still deep down within our hearts. You know it, Lord. And at this moment, Lord, we ask you to bless us, to give us the strength and the courage, so that today we may be able to proclaim your good news through words as well as deeds, that every action of ours may reveal the joy, compassion, mercy, and love that you had for each and every one of us.
And we ask you, Lord, that we may be a light in the lives of others. जेजू, तुजे सरशी बसोन आमी सगळ्यांची आठवण करता. जांकां आमी वखता आनी जांकां आमी वखना, पूण तांचे सगळ्यां पासत आमी मागता. जीं कोण आपलो जल्माचो दीस आयज भेटयतात, जीं कोण आपल्या काजाराचो दीस ताचो उगडास करून तुका आर्गां दितात, जीं कोण हॉस्पिटलान तरेतरेच्या दुयेंसाक लागून एकसूरपणांत थंयसर आसात, जीं कोण घरांत जाणटीं जावन दुयेंस तीं अणभवतात आनी एकसूरपण तीं भोगतात, ज्या तरणाट्यांक एक्सिडेंट जावन तांचे पांय, तांचे आनीक सांदे तुटलेले आसात, तांची आमी आठवण करता. जाणेन भरपूर बरेपण दुसऱ्यां पासत केलेलें आसा, पूण त्या पासत तांकां दुमाळो भोगचो पडटात. ह्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागता. क्रिस्तांव म्हणून तांकां दुसरीं पिडापीड दितात, तांचे पासत आनी जे कोण पिडापीड दितात तांचेय पासत आमी मागता. अनाथ भुरग्यां पासत, विधवां पासत, जांचे कडेन तूं उलयताय, तूं तांकां आव्हान दिताय, जांकां तूं निवडटाय, तांकां सगळे जाणांक तुजे कृपेन भर. आनी तुज्या मार्गान चलूंक तांकां गोठाय आनी धैर्य दी.
देवान तुचेर आशीर्वाद घालूं, आपल्या मोगान तुका सांबाळूं, तुजेर आपले मुखामळ फांकूं, संतोष आनी शांती तुका दिवं. संस्कारा कितल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवदम नवो दोत्ता, सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार, सैमोरते विशय दिना, प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैतिवोन पोताक ताच्या, मुरगोटून कजांतोणा, मुंदुया वाकाणुया, उपसोल्या ताचे मोदलो, मोगाच्या पवितात्म्याक, संस्कार को खालते पोणाक, मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो उंडो तो. मागुया. देवा, एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला, तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, ती म्हाका काळीज दी
माका काळीज तुझ्या काळजासारखे मोगाळाचे दी माका काळीज तुझ्या काळजासारखे